अर्गान तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, रदान तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, गोळिस्तांव जय जय तुका जेजू, होसाना तुका जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता. आयच्या दिसा प्रत्येक जाण देवाचे उतार आमी थोडो नियाळ करूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या. तर आज देवाची काकुळदानी कृपा मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आज दोन वपारी आमच्या मुखार दवरता जेसू. एक सुकून गेल्ल्या बकऱ्याचे वपार आनी एक भायर पडलेले नाणें. दोनी संतोशाचे वपारी. संतोश भोगता पळयतना, कित्याक एक भायर पडलो एक नाण्याक सोदता आसतना तें नाणें मेळ्ळ्या वेळार आनी एक सुकून गेल्लो बकरो फाटी मेळ्ळ्या वेळार दोन संगती आमच्या मुखार आज जेजू दवरता. आतां सबार सुंकागार हे उतार आज आमकां सांगता. लूक चॅप्टर 15 वर्स 1 to 10. लुकाचो वांजेल 15 अध्याय 1 to 10 वाक्यां. आतां सबार सुंकागार आनी पातकी जेजू शिकून आयकूंक ताचे सर्जीन येताले. हें पळोवन फारिसी आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोवंक लागले. हो मनीस पातक्यांक येता आनी तांचे सांगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकून वचत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोडून सुकून गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळसर सोदून वचचो ना. तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या कांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगता संतोश पावा, कित्याक म्हजो सुकून गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पाश्चातापाची गरज नातल्या नीतिवंता प्रास पाश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या पातकाचेर सर्गी चड संतोश जातलो. आज आमकां कळटा कोण घरांनी जानवरां पोसतात, या बकरे पोसतात आनी खंयचे मनजाती पोसतात, ती सुकून गेल्ल्या वेळार आमकां कितलें टेन्शन जाता. त्या फाटल्यान कितले आमी सोदून वता. कितें आज जेजू ते सोदून आयिल्लो. आज आमच्या जिवितांत आमी सुकून गेल्ल्या एका टायमार जायते जाणां आमी सुकून गेल्ल्या. जेजून आमकां कशेंगी पाटी हाडला. आज सुकून गेल्ले बकरे खंय आसात. सुकून गेल्ले बकरे म्हळ्यार जेजू गवळी जावन आसा, आमी बकरे जावन आसा. जर आमी सुकून गेल्ले, आमच्या कुटुंबांत कितलीं जाणां आज सुकून गेल्लीं, देवतान पयस गेल्लीं आसात, देवतान विंगड जाल्लीं आसात. थोडे मागणें करूंक जायना, थोड्यांक इगर्जेक वचूंक जायना, थोडी मिसाची बलिदानां वचूंक जायना, आराधनाक वचूंक जायना, रेतीरेक वचूंक जायना. कितें घरांत बसून थोडी आजुनूय त्या कोविडा टायमार सुरू केल्ले त्या टीव्हीचेर मीस भेटोवचे, आजुनूय ते भेटोवं काल्याक इगर्जेचें मीस मेळटा न्ही आमकां. मस्त सणां सांगची आसा तली. तर ही पुरो काल जाल्यात आज सुकून गेल्यांत. ही सुकून गेल्याची वपार यस लोकां खातीर देवान दिल्ली जावन आसा. देखून तो गवळी जावन ह्या संवसाराक येयल्लो सुकून गेल्ल्या शेळ्यांक फाटी हाडच्या खातीर, ह्या पातक्यांक तांकां बरें जिविता काडच्या खातीर, तांणी तांची जिणी पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जिवंक जाली कृपा आदार मेळच्या खातीर जेजू ह्या संवसार आयिल्लो म्हणटा. हांव पातक्यां खातीर आयिल्लो न्हय, भाग्यवंता खातीर म्हणटा फारिजेव आनी शास्त्री. हे समजनात फारिजेव शास्त्री. आजूय मस्त लोक आमी कितें सांगल्यार कितें जाल्यार जिवीत परिवर्तन करनात, वायट संवय सांडिनात. जायतीं जाणांक हांव अल्कोहोलिजमा सेंटर घालता. थोडे फाटी मस्त पियोन वळख जाले मनीस, तांकां लास्टाक जबरदस्ती करना, नाजाल्यार डॉक्टराक सांगून ताका इल्लेशे निदेचे वखाद दिवन ताका आमी व्हरून एम्बुलन्सान व्हरून भरती करचें आसा. जायते जाणांक बरें जातात. हांव सोडिना तांकां. 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने थंय दवरून थंय तावन अन्न आमच्या आश्रमांत दवरून कशें म्हणी करून तांकां पियोन हें सांडून आज कितलो जण बरे जावन गेल्ले आसात. जेजूची स्तुती करता, जेजूक अर्गां दिता, जेजूक महिमा. एका मारेकारांतले म्हाका भायर काडला देवान म्हणून कितलो संतोश पावता लोक. तांची कुटुंबां कितली संतोश पावतात. आतां एक मनीस ह्या कोठ्यांत थावन ह्या सोऱ्यांत थावन ह्या वायट सवयेंतल्यान भायर आयलो. जेजूक अर्गां दिता, देवाक अर्गां दिता. कितलीं कुटुंबां आज हली काम करचे मनीस एकले आमकां देवान मिसून काडला जाल्यार, आमकां देवाची खरी वळख आसा जाल्यार, ह्या जेजूक आमी आराधना करता जाल्यार, ह्या जेजूची आमी स्तुती करता जाल्यार, ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी येता जाल्यार आमी खंडीत जावन आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजेंत, आमच्या कुटुंबांनी सुकून गेल्ल्या बकऱ्यां फाटी हाडूंक जाय. देखून तुका जेजून मिसून काडला. जेजून तुका अभिषेक केला. देखून
केन्ना एक आत्मो नास जावचो. जर तूं आनी हांव साल्वार करता जाल्यार सर्गीच्या रासांत व्हडलो दाबाजो जाता म्हणटा, दाबाजो जाता म्हणटा जेजू. आनी थंय गम्मत जाता, थंय सगळो लोक संतोश पावता, सर्वेस्पर देव संतोश पावता, संत असले संत भक्त आंज फुडें देवदूत पुरो संतोश पावतात. कित्याक एक आत्मो बचाव जालो. ते आत्मे बचाव करचे खातीर तुका आनी म्हाका ह्या संवसारान धाडला देवान. देखून आमची कामां आमी फावते बरी करता जाल्यार खंडीत आमकां एकादां तशी करना जाल्यार घरा भितर रावन मागोवन इंटरसेशन करना जाल्यार जायत्या आत्म्याक आमी बचाव करयात. कितली की सांत भक्त आसात तांणी व्हडले व्हडले मिसांव कांय केल्ले ना म्हणून तांच्या कोंता भितर रावन गी या तांच्या घरा भितर रावन गी मागणें कन 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 जायते आत्मे बचाव करून शांतीपणाक गेल्लीं आसात. देखून आमकां आसात म्हणलें कितें आसना. सर सांगती देव सांग, तुका मौन आसा जाल्यार देव थंय धेन दिता. तुका मौन आसा जाल्यार मुखार वचूंक अहल्यांक तुका बचाव करूंक देवाच्या राजान तांच्या खातीर मागोवंक आनी तांकां हाडूंक जर तूं आश येताय जाल्यार, तुका एक डिझायर तुज्या जिवितांत आसा जाल्यार, मतींत आसा त्या काळजांत आसा जाल्यार देव तुका देणी दिता, ताका हाडता. अशें म्हणी तुका तुजें एज्युकेशन देवाक गरज ना, तुजें दुडू भांगर कितें ताका गरज ना, तुजी आस्तपती ताका गरज ना, पूण जेजू गरज आसा. तूं गरज आसाय. आज तूं एवेलेबल आसाय की देवान तुका उलो मारतना असल्यांक पुरा बचाव करूंक तूं एवेलेबल आसाय की. जर तूं बिजी आसाय म्हूण सांगताय जाल्यार खंडीत तुका तें साथ देना. देखून आज देव आमकां ही संतोषपुरी 2 वापारी दितात. आनी तशेंच कोण एक स्त्री आपणा लागीं असलेल्या दान आन्यांतलें एक भायर पडत जाल्यार दिव पेटोवन घरांत सारोण मारून ते मेळसर सत्र्यान सुदिना जायत. ते मेळटच आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारणीक आपोवन ती म्हणटा म्हजे सांगता संतोश पावा, कित्याक भायर पडलेले आनी म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडोवन जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशयांत सर्गी देवदूत संतोश पावतले. नाणे म्हळ्यार आदल्या त्या टायमाच्या स्त्रियांनी गळ्याक घालचे ते एक नेकलेस तांतूं दान आनी आसतली. जर तांतले एक दान आनी एक नाणें सकला पडल्यार भायर पडल्यार ते नेकलेस जावन उरना, ते भांगाराचो नग जावन उरना. देखून तांकां सोदून कशें म्हणी ते सोदून तांकां मेळचे बरी. देखून ती वापर सांगता जेजू आज. जर एक असल्यो संगती देव आमकां आज दिता जाल्यार पाताक रडोवन जिणी बदलतल्या एका मनशा विशयांत सर्गींच्या रसांत देवदूत संतोश पावतले म्हणटा. देखून आज मोगाच्या भावा आनी भयणी, खंडीत तूं आनी हांव खंडीत देवा थंय आयल्या परिवर्तन जाल्या जावंक पुरो आमच्या पातकी जिणी सांडला. जो कोण पातकी जिणी सांडिना, जो कोण देवाचेर विश्वास दवरना, जो कोण देवाक पाती येना, तांकां आमी मागण्याचो आदार दिया. खंडीत जावन आमकां जेजून सांगलेली ती उतरां सिस्टर फावस्तिनाक दैवी काकुळती विशयन. जर एका मनशा खातीर एक परिवर्तना खातीर तूं डेली एक तेर्स तूं भेटोवंक शकताय जाल्यार एका म्हयन्या भितर तो मनीस परिवर्तन जाल्लो तुका पळोवंक मेळटलो. देवाची काकूळ तितली जावन आसा. देखून आमी एका मनशाक धरया, एका मनशाक धरन एका मनशा खातीर आसतना आमी मागोवंक सुरू करया. एक टायम आसतना एक दैवी काकूळ तेर सड्ड म्हळ्यार एक 10 मिनटां लागता. बरें करून तूं नियाळ करून सांगता जाल्यार 10 मिनटां. त्या 10 मिनटां एक दिशी जाल्यार तुज्या कुटुंबांत कोण वायटाक आसा, कोण पियोनाक आसा, कोण वायट सवयांक आसा, कोण जेजू थंय ना, जेजू कोण पाती येना, तांचे खातीर 1 म्हयन्याचें कमिटमेंट कर जेजू कडेन. 1 म्हयनो हांव हें प्रेयर करता म्हज्या ह्या मनशाक परिवर्तन कर म्हणून. 1 म्हयनो कळनासतना एक काकुळचो तेर्स केल्यार एका म्हयन्या भितर मनीस परिवर्तन जाल्लो तुका पळोवंक मेळटलो. आनी एका म्हयन्याक 12 म्हयने आसात. 12 जाणांक वर्साक आमी परिवर्तन करयात. खाली मागण्यान कांय व्हडलें करनासतना, ताच्या फाटल्यान दवा नासतना खाली मागण्यान हें परिवर्तन करयात. जेजू आज आमकां ह्यो संगती सांगता. देखून सुकोवन गेल्ल्या हर एकल्यांक आमी खंडीत जावन मागोवंक आसा आनी तांकां परिवर्तन करूंक तांच्या जिवितांत फाटीं हाडूंक आमी प्रयत्न करया. हर एका मनशा खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत कोण पुरा देवातान पयस आसल्या खातीर ताचो उडास करया, तांच्या खातीर मागोवंक सुरू करया. इल्लोसो टायम दिया. आमी आमच्या कुटुंबाची हर एकली आमकां मोगाची जावंक पुरो आमची भयण, आमी जावंक पुरो आमचो भाव, जावंक पुरो आमचो बापूय, आमची आवय, जावंक पुरो आमची कोणी एक कुटुंबाक आमी बचाव करूंक प्रयत्न करया. आज हे दोनी वापारी जेजून म्हाका आनी तुका दिल्यात, कित्याक आमकां आनी तो जेजू इन्स्पिरेशन दिता.
आमकां प्रेरण दिता बरीं कामां करच्या खातीर. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दर्या आनी आमच्या कुटुंबा खातीर हर एक कुटुंबाचे सांदे बचाव जायचे. एक कुटुंबाचो सांदो आमचो नाश जावनचो. जेजू ताणें सोमी आनी सोडवणदार म्हणून ओपून खाणगिजे आनी ताचें आराधन करीचे, ताची स्तुती करीचे, मेसाच्या बलिदानाक वचचें, पवित्र सक्रामेंताक ताणें वचचें, एवकरिस्त ताणें सेविचें आनी कुटुंबांत आशिर्वादान त्या मनशाक हांव येजे. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दर्या आनी आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्या खातीर, आमच्या समाजांत कोण आमकां दिसतात, आमच्या विरगजेंत वाड्यान कोण आमकां दिसतात, तांच्या खातीर खंडीत जावन जाता जाल्यार आमी सांगया, ना जाल्यार आमी मागया. खंडीत जावन तांकां देव परिवर्तन करतलो. देखून हे मिसांव आज जेजू म्हज्या आनी तुज्या हातान दिता. मिसांव आमी कंटिन्युएशन करूंक आयचे दिसाच्यो दोनी वापारी आमच्या जिवितांत लक्तीकन काण घेया आनी म्हाका आनी तुका जेजून आज सांगलां हें करूंक. देखून सगळें ओपून काण घेया, जेजू करगां दिवया, जेजूची स्तुती करया आनी जेजू कडेन ती कृपा तें प्रेरण आमकां दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियम ते तूं सदैव आनी सदैव फॉलच्या कशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाच्या माया माप्यां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. तुमची कितें इंटेन्शन आसल्यार आमकां दान दिवेत. ह्या मागणें जाताना तुमी इंटेन्शनां घालयेत. तुमच्या खातीर आमी मागता. आमचो एक पंगड आसा, पवित्र आत्म्याचो विनवणे पंगड. निरंतरी सकाळींचे 7 ते 8 वरां म्हणसर, राती 8 ते 9 वरां म्हणसर मागणें करतात आनी फास्टींग प्रेयर करतात. 365 days फास्टींग प्रेयर करतात. तुमची इंटेन्शनां कितें आसल्यार दान दिया. तुमच्या खातीर आमी मागता. कणी जावन देव तुमकां आशिर्वादीत करतलो आनी कणी जावन तुमची इंटेन्शनां कितें आसात ताका देव जाप दितलो. देखून आमी सांगता मेळून मागया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आयचो बरो दीस तुमकां मागता. समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.